प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 19वो आयतार आनी आयचो सेवाधर्म आमकां देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक आपयता. भिरांतीवून आमचो भावार्थ ओकोंड आनी तीर आसूंक फावो. मनीस जेन्ना आपणाच्या बोळाचेर पातयोन जियेता तेन्ना सांडटा, पूण जेन्ना देवाचेर खोल विस्वास दवरून आपलें पावल फुडें मारता तेन्ना जोयतीवंत जावंक पावता. जेजू सदांच आमच्या सांगाता आसा. तोच भियेल्ल्या काळजाक धीर दिता, सांडलोल्यांक वाट दाखयता आनी निराशी जालोल्यांक बोरवोशान भरता. जेन्ना 2001 वर्सा न्यूयॉर्क शारांत वर्ल्ड ट्रेड सेंटराचें निसंतण जालें तेन्ना जॉन पिकारेलो फायर फायटर हेरा वावराड्यां बरोबर वावुरतालो. ताणें अशी गोवायकी दिली. हें घडलें तेन्ना सगळे कामदार भोव करून फायरमॅन सगल्यांक सांबाळूंक हांगा थंय धांवताले. आनी ह्या गडबडांत जेन्ना सोविया माळयेर ते पावतात, जंय 4 कुरीस आसलोले, थंय ते भिरांतीन आनी संकोश्टांत आसतना लेगीत भावार्थी तशेंच अनभावार्थी आपलो वावर विसरून ह्या खुर्साक मान बागयतात आनी जेजूचेर भावार्थ दवरून लोकांक वाटावचो वावर बेगोबेग सुरू करतात. केदी व्हड कोदनी तांची. तांतलो एक कुरीस वर्ल्ड ट्रेड सेंटराचे कुशीक भायर उबारलेलो आसा आनी आयज मेरेन हजारांनी लोक ह्या खुर्साची भोजवण करतात, कित्याक हो कुरीस तांच्या आकांताच्या वेळार तांचो बोरवोसो जालो. हो कुरीस तांचो भावार्थ जालो. जेजूचेरूच पातयोन, जेजूचेरूच भावार्थ दवरून ताणें आपली भिरांत पयसायली आनी जायत्यांक जेजूच्या बोळान आनी आपल्या वावरांतल्यान साल्वार केली. आयच्या पयल्या वाचपांत जेन्ना आमी नदर भोंवडायता, एलिजा प्रवाद्याक देवाचें उतर धीर दिता आनी ह्याच उतरांतल्यान तो सर्वेस्परा देवाचेर आपलो भावार्थ थिरावून देवाच्या अनुभवान ग्रेस जाता. आमच्या जिवितांत आयज पयलें पावल जावं दी देवाच्या अनुभवान वाडूंक. देवाचो अनुभव आमकां ताच्या उतरांत आनी मनशाकुळाचे सेवेंतल्यान फावो जाता. जितलीं आमी देवाचें उतर वाचूंक आनी वेव्हारांत घालूंक वावुरतल्या तितलीं आमी देवाच्या अनुभवान ग्रेस जातल्या. दुसऱ्या वाचपान जुदेव लोक जेजूक मानून घेनात आनी बाग्योंत पावलू जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो ती मानून घेनात. वयल्यान ते ताका दुमाळो दितात. जुदेव परजा एक दीस देवाशी परतून येतली आनी खरेपणी जेजू देवाचो पूत म्हूण ताचेर भावार्थ ठेवतली म्हूण विस्वास दवरून बाग्योंत पावलू आपूण क्रिस्ताच्या एकवटान जियोवचें सोडून दिना. आमच्या जिवितांतलें दुसरें पावल जावं दी क्रिस्ताच्या एकवटान जियोंक. आयच्या समाजांत जायतीं जाणां क्रिस्ताचे शिकवणे आड वेतात आनी वांकडी वाट धोत्तात. एकाच देवाची भुरगीं कशीं जियोन क्रिस्तान दाखयलेली वाट चलूंक आनी क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक आनी दुसऱ्यांकूय ही शिकवण परगटूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. जेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान रावून आमी जियेतल्या तेन्ना जेरूल आमी सर्गीची महिमा भोगूंक पावतल्या. शुभ वर्तमानांत रातच्या 4थ्या पारार लाराचेर जेजूच्या शिसाचें ओडें बुडटालें तेन्ना जेजू तांचेशी उदकाचेर चलून येता. जेजूच्या धीर दितोल्या उतरांचेर धीर दवरात, हांव तो, भियोव नाकात. विस्वास तेवून शीस आपलो भावार्थ खोलायतात आनी जेजू देवाचो पूत म्हूण उद्गार सोडटात. पेद्रू जेजूशी येवंक परवानगी मागता आनी जेजूचेरूच पातयोन चलूंक सुरू करता. पूण जेन्ना ताच्या जिवितांत सोयंबाच्या वादोळाचेर नदर वेता, भियेता आनी ह्या वेळार बुडूंक लागता, पूण जेजू ताका वाटायता. आमच्या जिवितांतलें तिसरें पावल जावं दी देवाचेर आमचो भावार्थ खोलावूंक. जेन्ना संवसारी मन घेवन संवसारी बोळाचेर पातयोन आमी जियेता तेन्ना आमी सांडटल्या. पूण जेन्ना देव आमच्या जिविताचो धनी, तो आमचो रचणार
आनी आमी ताची रोचना आनी सगलें ताच्याच हातांत आसा म्हूण मानून घेवन आमी जियेतल्यांव, तेन्ना देवाची राखण, ताचो सांगात आनी ताची काकलूत आमी अनुभवूंक पावतल्यांव. प्रितीच्यानो, आमच्या जिवितांत आमी सांडटाव, भियेताव, कश्टावताव, निराशी जाताव, तेन्ना जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण भावार्थ दवरुया. जेजू आमकां म्हणटा, धीर धरात, हांव तो, भियोव नाका.